प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्गा पृथ्वेचार असणारा. काकुल तुझी धाकय, जीवित मुझे लावय, देवा आमच्या काकुलदारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टे संगी, तू म्हण सर्वे स्पर्धनी. वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वर्ती, कशी गाव तुझी कीर्ती. पवित्र नदीच्या नावान मिसाचे बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नफे. आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाऊ भयणीनो, देवान फावो केल्ल्या ह्या नव्या दिसाक देवाक अर्गां दिवया. तशेंच आज भुरगीं तांचें नवें शैक्षणीक वर्स प्रारंभ करता आसतना सर भुरग्यां पासून मागया. आयच्या वांजलांत दोन रितीच्या चिंतनांनी भरलेल्या व्यक्तीक आमी पळयता. एक जेजूचें चिंतप, जेजूचीं चिंतनां आनी शिसांचीं चिंतनां. जेजूचीं चिंतनां मोगाची, सेवेची, त्यागाची, तर शिसांचीं चिंतनां स्वार्थान, अहंकारान, अधिकारान भरलेलीं. संवसारी अधिकार पयस करून नीज मोग, नीज त्याग समजून घेवंक आयचें वाचपां आमकां उलो दिता आसतना ती सुकृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागून घेवया. थोडो वेळ मावून रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो सगळ्या अवसर सांगता. मनान चिंतून तोंडार विसारून, वायट धरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. प्रार्थुये मिसाच्या त्या पासून त्या वेळार मागये. देवा आमच्या बापा, आमचो संसार तुज्या मांडावळी परमाने चलून तुजी शांती आमकां फवस जावं आनी तुज्या पवित्र सभेक सवचकायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो करू देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
सा पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. तुमच्या पुर्वजांवन देंवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयले रुपयान वा भांगारान वा नासतल्या मालान न्ही, बगार आयबावेन आनी खतावेन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापन्यादींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटींच्या काळार तुमचे पासून ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुमी सत्मनूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवोसो देवाचेर तुमी दवरला. आनी आतां सदांच तुमी काल चल्ले वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात आनी तुमच्या भावा भयणी वयर एक निश्कपटी मोग तुमचे मदें उदेला. देखून सगळ्या काळजान आनी यथार्थपणी एकामेकाचो मोग करा. कारण सासनाक जियेतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरां मरिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशा थावन न्ही, बगार अविनाशी देवा थावन तुमकां मेळ्ळा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळे मनशाकूळ तणा बरी, सगळी ताची महिमा तणाच्या फुला बरी. तण बावता आनी फूल झडटा, पूण सोमयाचो शब्द ससनाक बाळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा, सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा, सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुज्या दारवट्यांच्या आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सावस्तकाय उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तांत ताची शुभवार्ता प्रसार जाता. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा. तो आपले उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडटा. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना, आपल्या नियमांची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा. Alleluia, 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 Alleluia. मनशापूत हेरांची सेवा साखरे करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सुरवणे पासून दिवंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सामार्का परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. शीस आतां जेरुसलेमाक सोडून वेच्या वाटेर आसले आनी जेजू तांच्या फुडल्यान वेतलो. ताचे शीस विस्मीत जाल्ले आनी ताच्या फाटल्यान वेतालो तो लोक भियेल्लो. तोळ 12 परत्यान कुशी कापून आपणाक बेगीनच कितें घडूंक आसा त्या विशयान तो अशें सांगी लागलो. पळया, आमी आतां जेरुसलेमाक वेतांव. ते मनशा पुताक धर्न प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांत दितले. ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले आनी अन्य जातीचे अधीन करतले. ते तांची केळकुळां करतले, तांचेर तिंपी उडयतले, ताका जेरबाम मारतले आनी शेकींत असो जीव काडतले. पूण तिसऱ्या दिसा तो
तो जिवंत उठतलो. तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करीत जाय. हांवें तुमकां कितें करीत जाय म्हूण तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून. तवळ ते म्हणाले, तूं तुज्या महिमेक पावतस. आमच्या भितरले एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेना. हांव पियेतां ती काल्स तुमी पियोंक शकतात गी. हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात गी. सकता हांव म्हणाले ते. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण हांवें घेवंक जाय तें स्नानय तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जणी आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां सोमेस्तांक सरशेन आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक कडसून धरतात म्हूण तुमी जाणा. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावं अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सोमेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशा पती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हूण येवंक ना, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हूण आनी सोमेस्तांच्या सुडवणे पासून आपणाचो जीव सुदी जाय म्हूण आयला. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या भावन आनी भयणीनो, संवसारी संगतीनी एक विशय आमी पळयता. कोणाय की कितेंय आमी दिता तर, जावं पुरो वस्तू जावं पुरो दडवा रुपार कितेंय आमी हेरांक दिता तर कितल्या मापान आमकां फाटीं मेळटा म्हणलें चिंताप जायते फावटी आमकां दोसता. कितें आमी दिलां चडीत मापान दिल्यार आमी कुशेन दिता, मेळनातल्यार थोड्या फावटी आमी नरगता. दिवंक कोणाय की कितेंय दिवंक आमी नरगता. संवसारी संगतीनी हें हर एक दीस आमकां पळोवंक मेळटा. कालच्या दिसा आमी पळयलें पेद्रू येवन हांवें सक्कट सांडलां, म्हजें घरदार म्हजी बोट म्हजें काम सक्कट सांडून हांवें तुजो पाटलाव केला, पूण म्हाका आज कितें मेळटा. आयच्या वांजेलांत आयच्या दिसा दोगशेच परत, कालच्या दिसा पेद्रू तर आज दोगशेच जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. तूं महिमेक पावतना तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक आमकां हो अवकाश तुवें कर दिजयस. एक रिक्वेस्ट न्ही, पूण तुवें करी जैस, कित्याक आमी सक्कट सांडून आयल्या आनी तुज्या फाटल्यान आमी येता देखून तुवें आमकां हो उपकार करी जैस म्हूण ते विनंती करतात. जेजू जेरुजलेमाच्या वाटेर आसुल्लो. आपणाचें मिसांव कितेलें आपूण ह्या संवसारी कित्याक आयलां, कश्ट मरण सोंसून कश्टा मुखांत्र सोडवून दिवच्याक ह्या संवसारीक आयला म्हणलो विशय जेजू तांकां शिकोवन आसलो. जेजून शिकोवची शिकोवण समजनासतना आपल्या स्वार्था खातीर आपल्या अधिकारा खातीर आपूण अधिकार जोडूंक ते चिंतून आसले. वायच्या वांजलाची ती निमाणी उतरां मनशापूत आपणाची साकरी करी जाय म्हूण येवंक ना, बगार आपलेंच हेरांची साकरी करी जाय म्हूण हांव आयलां. जेजून आपले मिसांव शिसांक कळीत करता. त्या वेळार जेजून सांगलेली ती उतरां समजोवंक ना तरी जेजूच्या मरणा जिवंतपणा उपरांत शिसांक तें कळीत जालें. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत पेद्रूची ती उतरां आमी समजता. सगळे मनशाक कोळ तना बरी, सगळी ताची महिमा तनाच्या फुलां बरी. तण बावता आनी फूल झडटा, पूण सोमयाचो शब्द ससनाक बाळटा. जेजून सांगलेली ती उतरां सासणेक बाळतात म्हणलो विशय पेद्रून आयच्या पयल्या वाचपान स्पश्ट रितीन कळीत केला. तर सासणेक बाळटा तसल्या उतरांक सदांच लबदून रावूंक अधिकार मान गौरव
गौरव, प्रतिष्ठा, न्हय, पगार, त्याग, मोग, सेवेद्वारे सस्नीक जिविता तेवशी मेटांकडून कृपा आमी ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमेन. Abba Baba सर्गींच्या घेऊन घेवान रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचें आमकां नाका. आबा बाबा सर्गींच्या घेऊन घेवान रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून आमचे मोडले कांय ना संवसार सर्व सामचे तुजे देणे आमकांच दिता बलिदानान पवित्र कर हे आमचे जिणे. आबा बाबा सर्गींच्या घेऊन घेवान रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून. भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें सावदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. गोवान सुवंडो आनी दाकांचो सरो तुमच आमच्या हातांनी घालताय. ताचे वरवीं आमचें भक्तीचें इनाम सरकार आमकां फावो कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचें नवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमचें काळजां उबारुये. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सर्वकळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकणटात. तांच्या संगता आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणे पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच बरी जेवण ददस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज केयात आनी अंतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक
तुमचे पासूत आनी समेस मनशां पासूत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करा. Bavarta so good pergatuye. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगडता. तुझ्या येल्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि जिवीत असो उंडो आणि सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका धन्यवाद दिता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा आणि पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आणि सगळे आजेके वर्गा बरोबर तिका प्रितिमा गांवांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींचे कोळकर तांकां आनी तुजे इश्टगती अंतरल्या समेस्तांक तुजें पद जोडीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती भगवंत तुझे तिचो पती भगवान धर्मभूत आनी सरकळे तुका मेळ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची मागणी सांगता गांव जेजून शिकयलें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. देखुणयाची वेतान सवस कायम कांदी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नदरेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं चेतन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मायमग सुगुर्त साव एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ओ सवनसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सुम्या तुझे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमकां आयच्या दिसाक यात्रिकांनी सर जावन आसा बसयल्या गांवांक भयन करता तुज्या आदारार पातयता तुजी ससाय मागता. यात्रिकांनी सर जावन आसा बसयल्या गांवांक भयन करता तुज्या आदारार पातयता तुजी ससाय मागता. प्रार्थोयें. विश्वासी देव आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गेचें सूख तूं आमकां बसयताय. हे तुजे बसावणी बेगीनच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागतांव. आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. E Baghevontazuse Dev maiecia păti Sărghincea sobit fula Pădvedar șarăti Zuze bapa pautumaca
जुजे बापा पाव तूं म्हाका जुजे बापा पाव तूं म्हाका जुजे बापा पाव तूं म्हाका मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दीव आमकां भाग्यवान कुसाचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.